संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गावन मधुर तुका हरसिता आमची तुवे वतल्या सतेड्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां एक मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो पळवून सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतल्या सर्वेण्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाळ भावा भयणीनो सालोरिसाच्या मजतीन देवान आमचेर उतरल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवच्याक आमी हांगासर जमल्या तशेंच जायती तेसांवां विनवणी हाडून आमी हांगासर आयल्या सर्वेस्पर देव आमची तेसांवां सुफळ करून दी म्हण आमी मागया तशेंच आमची जिणी देवाक मान मोनची तसली जावं दी जेजूच्या वाटेन आमी सोमकोंक तोच जेजू क्रिस्त आमची मोत उजवाडो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फवत रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे मुखसाणें आमी जोडया सर्व आमी संगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट महिमा देवाकूं सरी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सपदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा सोमिया जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया
पाप करताय आमची काबूल कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षाचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या देवाच्या लोकांक त्याच देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्याची महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्तच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसणें मेळ्ळां. आमकां सोडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त थंय जारी करूंक सुरवेतावन केल्ले ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्त थंय एकवटान हाडच्यो. हीच ती ताची येवजण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सजनंगाहुजी आपली सडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सजनंगाहुजी आपली सडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यात विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जंय ताणें आपणायला.
सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या जनंगा हुजीर आपली नितणे उगडल्या इस्रायेलाच्या घराण्यात ताका असलेला विश्वासी मोगासो ताणे उगडास काढला आपली सोडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या प्रीतुमेर शेक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या सर्व निवास्यनो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया सर्जनंगा हुजी आपली सडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्जनंगा हुजी आपली सडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्वेस पोराचे जय हांव स्वाट हांव सत आनी हांव जिवीत म्हणटा सोमी म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना सर्वेस पोराचे जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जी वेशी मारिल्ल्या प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुर्ते मानता म्हूण तुमी रुजवा दितात कित्याक तांणी तांकां जी वेशी मारलें आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात ह्या पासोतूच देवाचे जाणवायन अशें सांगिल्लें आसा हांवें धाडिल्ल्या प्रवादी आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले संवसाराचे रचने तावन वारायिल्लें सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारिल्ल्या जाकारीच्या रक्ता पर्यान हे संततीचेर बेसताले सतत हांव तुमकां सांगता त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटलें हाय तुमकां शास्त्र्यानो जाणवायेच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना जेजू थंयतोन भायर सरून वेतच शास्त्री आनी फरिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले साबार संगती विशयान ताका उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यान ताका सांपडावन घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हूण ते पास मांडून आसले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज परगट केल्ल्या सुवार्थेतावन आमच्या जिणयेक लक्ती जावची तसली जायतीं लिसांवां आमकां मेळटात तरी की ह्या सुवार्थेतावन 4 संगती विशयांत आज आमी नियाळ करया पयल्यान कपटपण दुसऱ्यान जाणवायेचे दुरुपयोग तिसऱ्यान सांपडावन घालचें
आनी चवथ्यान सत उलोवणें. पयल्यान कपटपण. कपटपण म्हळ्यार कितें? साद्या उतरान सांगचें तर भायल्यान सुरंगाराय, भितरल्यान कुसाडाय. भायल्या देखीक बागेवंत, काळजांत खोटेंपण. एका रितीन भायल्यान आमी वेस पांगुरचें. आमच्या हर एकल्यातय कपटपण आसा आनी हें सत आमी हर एकल्यांनी मानून घेवंक जाय. आमी हर एकलीं भायल्या देखीक लोकां मुखार आमी वेस पांगुरता. केदाळ एका व्यक्तीक कपटी म्हणून आमी सांगीत. जर एक व्यक्ती आनी एका व्यक्ती लागीं बरें उलोवन, गोडशीं उतरां उलोवन, पुगारून उलोवन तो वा ती नाचलेल्या वेळार ताच्या विशयांत दुरसोन उलयता तर, ताचें नांव पाड करता तर, अन्याय करता तर, लुकसाण करता तर तो कपटी. धनिया मुखार बरें काम करता म्हूण दाखोवचें, पूण धनी नाचलेल्या वेळार वेळ पाड करची कपटी जावन आसात. भायल्यान बरें मागणें करचें, उपास करचें, लोकां मुखार हांव जायतें मागता म्हूण दाखोवचें, पूण पेल्या विशयांत कांय इल्लें बिरमोत नासलेलो वा कश्टां वेळार तांच्या गरजांक पाव नासलेलो, बोगसाणें दिवंक तयार नासलेलो वा नासलेली ती कपटी. काळजांत राग, हगें, फारीकपणाची चिंतना मोसोर दवरन भायल्यान मोवाळेच्या उतरांनी उलोवची कपटी. पेल्याक वा कुटुंबादारांक बरें जाता आसतना भायल्यान कृतक आसो वा संतोश पावची, पूण भितरल्यान मोसरान जळची कपटी. पेल्याची तालेंतां पळोवन भायल्यान प्रोत्साह दिवचें, पूण उपरांत अवकाश मेळनासलेली बरी पळोवची कपटी. मोगाळ भाव भयणीनो, असली लांबस आमी पट्टी करयेत. एका रितीन आमी भायल्यान वेस पांगुरचें. आनी एक आसा, भायल्यान आमी वेस पांगुरोवचें. कशें? दाखल्याक सांगचें जाल्यार काजाराच्या माटवांत, न्हवऱ्या विशयांत आनी व्हंकले विशयांत, कार्यनिर्वाहाक, तशेंच बरें मागचीं जायतीं बरीं उतरां सांगतात आनी बरेंच तातूंत कांय सूख ना. पूण थोडे फावटी गरजेच्या की चड पुगार उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. वास्तवीक रितीन न्हवरो जावंक पुरो वा व्हंकल जावंक पुरो तशें न्हय म्हणलीं कार्यनिर्वाह की जाणां आसा, बरें मगसोय जाणां आसा, थंयसर हजर आशिल्लो लोकय जाणां आसा आनी ताच्या की वर्त्यान तो न्हवरो आनी व्हंकलय जाणां आसा. पूण एका रितीन तांकां आमी भायल्यान वेस पांगुरोवचें आनी अशें कपटपण आमी आदारता. जावंक पुरो खंयचेंय कार्य, जेन्ना एकलो राजकीय मुखेली येता वा मिन्स याजक आसतना जाल्यारय एका रितीन गरजे भायर पुगारन उलोवचें. वास्तवीक रितीन तो वा ती खणी जावंक पुरो तसली न्हय म्हणल्यार आमी जाणा आसा, पूण एका रितीन आमी वेस तांकां पांगरयता आनीक एका रितीन आमी कपटपण आदारता. आयच्या सुवातेंत आमी पळयल्यार जेजू फरिजेवांचें कपटपण खंडन करता. तुमी घरांत मंगळार आसो आनी कालचो वांजेल तुमी वाचल्यार आयचो वांजेल तसो मुंदरसुल्लो बाग जावन आसा. जेजू फरिजेवांच्या घरा थंयसर जेवणाक वेता आनी थंयसर फरिजेवाचें कपटपण तो खंडन करता. जेजू तांकां कितें म्हणटा? खंडी जावन तुमी मंगळाराचें कालचें वांजेल तुमी वाचलां जाल्यार तुमकां कळटा. जेजू म्हणटा, तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळां करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. सिनागॉग सभांनी तुमकां मुख्य बसका जाय. पेटेंत लोकांक तुमकां सलाम केल्यार बारीस खुशी. तुमी स्मारक गुर्त नासलेल्या मेल्ल्याच्या फोंडा बरी म्हणटा. आनी जेजू शास्त्र्यांक उद्देशिसून म्हणटा, व्हावोंक तांकां नासलेलीं वोचीं
तुमी लोकांचेर घालतात, पूण तुमी जावन त्या वज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. आनी आज मुंदरसुल्लो भाग आमी आज परगट केलो आनी थंयसर जेजू म्हणटा, पुर्वजांनी प्रवाद्यांक जिवेशी मारल्यार आपूण बागेवंत म्हणून तांचे फोंड बांदून समाजेंत भोंवतात. आनी अशें आत्म्याचें पोखोळ आनी जिणी दामच्याक बागेवंताचो वेस ती पांगुरतात. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू आमच्या हर एकल्यांची अंतस्करणां जाणा आसा. आमी लोकांक फटोवयेत, पूण देवाक फटोवंक साध्य ना. आज आमी हर एकल्यांनी जेजूचो ताळो आयका जाय. आज जेजू म्हजें तें आसलें कसलें कपटपण म्हाका दाखोवन दिता आनी कशी हांवें म्हजी जिणी बदली जाय म्हणलें आमच्या जिणयेची आमी वरवणी करया. दुसऱ्यान आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जाणवायेचें दुरुपयोग. आमच्या दिसपरत्या जिणयेचेर आमी नदर घालया. थोड्यांनी मोस्त्रान सांगलेलें आमी आयकलां जावंक पुरो, वा आमीच मोस्त्रांनी उलयलां जावंक पुरो, वा आमीच मोस्त्रान आमचे इतल्याक चिंतलां जावंक पुरो. कितें तें? म्हाका अवकाश मेळनातल्यार वडना, पूण ताका अवकाश मेळनो जो. म्हज्या पुताक वा दुवेक शिकपांत रँक मेळोना तरी वडना, ताच्या पुताक वा दुवेक रँक मेळनो जो. म्हज्या भुरग्याक सिंगिंगांत, डान्सांत, खेळांत प्रायज मेळोना तरी वडना, ताच्या भुरग्याक प्रायज मेळोंक नजो. असलें एक चिंताप आसा. तर आनी एक चिंताप अशें आसा की पेल्याक बरेंपण जाता आसतना मोस्त्रान अवकाश मेळनातले बरी पळोवची, आमचे भाशेन सांगचें तर आड पांय दिवची जायतीं जाणां आसात. थोडे फावटी धाकल्याक सांगचें जर एकल्याच्या दुवेक बरी सैरीक आयली जाल्यार थोडे फावटी मोस्त्रान जोडोन नाका जाल्लें सांगून सैरीक आडयल्लीं जायते धाकले आसात. आनी आयच्या सुवातेन आमी पळयता थंयसर जेजू शास्त्र्यांक खंडन कर म्हणटा, जाणवायेच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या, तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुमी सोडले ना. शास्त्री धर्मशास्त्र जाणा आसले व्यक्ती ते हर एक संगती जाणा आसले कशें आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करी जाय म्हणलें तांकां कळीत आसलें. पूण ते जावन ते रीत जिवीत ते जियोनात आनी जियेतल्यांक तांणी सारके रितीन शिकोवणी दिवंक ना. बदलाक दुबळ्यांक, निर्गतिकाच्यांक, कश्टतेल्यांच्यांक, दंडसितेल्यांक तांणी दंडसिलें आनी तांणी कश्टिलें. अशें तांचें जिवीत सताक आनी नितीक थाळ पडनातलें. मोगाळ भावा भयणीनो, देवान आमकां हर एकल्यांकी जाणवायान भरलां. आमकां दिल्ली जाणवाय आमी गळसी जाय मात्र न्ही, पेल्याचें बरेंपण आशेवंक जाय. पेल्याक अवकाश मेळच्या बरी आमी पळय जाय. जेन्ना आमी पेल्याक अवकाश दिता तेदळ आमी कितेंच होगडयना, बदलाक आमी देवातावन आशिर्वादां जोडून घेता म्हणलें आमी उडास दवरया. आनी तिसऱ्यान आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा सांपडावन घालचें. आमी हर एकलीं जाणां आसा, जर एक व्यक्ती आनी एका व्यक्तीचे अवगुण सांगता तर, इल्लीशी भूल सांगता तर, कठीण उतरांनी जागवयता तर त्या व्यक्तीन धनात्मक रितीन काण गेल्यार बरें. ना तर सांगलेल्या व्यक्तीक कशें सांपडोवन घालचें, कशें ताचें नांव पाड करचें म्हणलें पळयतात. आनी वेळ घडी पळोवन त्या व्यक्तीचें नांव पाड करच्याक राखोन आसतात. आनी असलीं जायतीं गणितां आमच्या दिसपरत्या जिवितांत घडटात. दाखल्याक सांगचें जाल्यार जर एका कुटुंबाचो सांदो जावंक पुरो वा ह्या जग जावंक पुरो एकल्याक कठीण उतरांनी जागवयता तर वा बुधबाळ सांगता जाल्यार कितें जाता? जागवणी खाण गेल्लो व्यक्ती आपणाक सकयल घालें, आपणाक उणें केलें, म्हजी मर्याद काडली म्हूण चिंतून जागवणी दिल्ल्या व्यक्तीचें नांव पाड करूंक वा सांपडावन घालूंक प्रयत्न करता शिवाय आपणाच्या जिणयेची वरवणी करूंक जिणी बदलाबाक फुडें सरना. आनी आयच्या सुवार्थेंत ती अशेंच घडटा.
जेजू फारिजेवांचे आनी शास्त्र्यांचें कपटीपण दाखोवन दिता आसतना जेजू गेल्या उपरांत जेजूचेर ते कठीण विरोध जाले. ताच्याच उलोवण्यांत ताका सांपडावन घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हूण ते भास मांडून आसले. मुखार भावा भयणीनो, जर कोणेय म्हाका कठीण उतरांनी जागवयलां जाल्यार आनी ह्या वेळार हांवें म्हजी प्रतिक्रिया कशी दाखयल्या, वा जर एक व्यक्ती म्हाका जागवण दिता तर हांव कसली प्रतिक्रिया दाखयता म्हणलें आमचे जिणेचेर आमी नदर घालया. आनी चवथ्यान आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा सत उलोवणें. जर कोणाय व्यक्ती तो म्हाका फायदो जावचो आसा जाल्यार, वा म्हज्या स्वार्थाक लागून, वा कोणा एका व्हड व्यक्ती जाल्यार तसल्यांचें कितेंय अवगण आसा जाल्यार, वा कितेंय ताणें सूख केल्या जाल्यार आमी सूख दाखोवन दिना. कित्याक आमकां एकच आमी दाक्षिणाक पडटा, वा ताजो तो म्हाका कितेंय फायदो चुकता म्हणून आमी लेखता. त्या देखून जर तसलो व्यक्ती सूख करता जाल्यार आमी ताच्या विशयांत तें सारकें म्हणलें आमी ताका दाखोवन दिता आनी हेरांकी सांगता. आनी ह्या मारिफात आमीच सूख आदारता. कित्याक अशें सांगलें म्हळ्यार आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता, हांवें दळूच सांगलां आयची सुवार्ता आमी कितें वाचल्या मंगळार ते आराम जाता. म्हणजे जेजू फारिजेवांच्या घरांत जेवणाक गेल्लो आनी थंयसर जेजू दाक्षिणाक पडना. म्हाका फारिजेवान जेवणाक आपयलां, त्या देखून हांवें ताका बरें सांगी जाय, वा कितेंय ताका वायट सांगलो जाल्यार, वा ताका ताजें उणेंपण दाखोवन दिता जाल्यार कितेंय तो म्हजे विशयांत बेजार पावूंका म्हणून जेजू थंयसर दाक्षिणाक पडना. बदलाक फारिजेवाच्या घरांत जेवणाक गेल्ल्या वेळार तांचें कपटीपण थंयसर दाखोवन दिता. आनी जें कितें सत आसा तो थंयसर जेजू सांगून दिता. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे जिणे पळयणार जें कितें सत आसा तें आमी सांगी जाय. दाक्षिणाक पडचें न्ही, वा म्हज्या फायद्याक वा म्हज्या स्वार्थाक लागून सूख आसा जाल्यार तें आमी वगेस्त रावचें न्ही, बदलाक आमी सत उलय जाय म्हणलें जेजूतावन आज आमी शिकत जाय आसलें दिसांव. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे सुवार्थेंतावन आमकां वैयक्तीक रितीन आमच्या जिणयेक कितें कसल्यो संगती आमकां लक्ती जातात. पयल्यान आज खंयच्या रितीन हांवें भायल्यान वेंचपाक उरला, म्हणजे कपटीपणान हांव जिवन आसा. दुसऱ्यान आज म्हजें चिंताप कसलें, आज हांवें म्हज्या जाणवायेचो दुरुपयोग हांवें केला गी, म्हाका मेळिल्लो अवकाश हांवें होगडायला गी, हेरांक सांगता म्हजी जाणवाय हांवें वांटून घेतल्या गी, हेरांक हांवें अवकाश दिला गी, म्हाका बरें आशेतल्या वा तिदवण दितल्यांक हांव विरोध रावलां गी, पेल्याक सांपडोवन घालचें तसलें चिंतना, नांव पाड करचें तसलें आलोचन कुतंत्र हांव खेळ्ळां गी, दाक्षिणाक पडोवन वा म्हज्याच फायद्याक वा स्वार्थाक पडोवन सत जाणां आसुनी हांव वगेस रावलां गी, गुपीत तरान तिदवणी दिवंकी हांव चुकलां गी. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया आनी कपटी जिणी जियेनासतना नितळ जिणी जियोंक, देवाक मान म्हणजे तसले जिणी जियोंक जाय आसची कृपा आनी मजत ह्या मिसाच्या बलिदानावर आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबी रावया. भावार्थाची प्रार्थना आमी देवा लागीं मागया. मोगळा बापा, पुवी सभेच्या मुखेल्यांनी आपले ताब्यान आसच्या लोकांक सासणीक जिविताची वाट दाखोवन दिवंक बागेवन मुखेली कशें जियोवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी कोरोना पिडे वरवीं विविध रितीन कश्टवच्या लोकांची गरज समजून उक्त्या मोनान लोकांच्या गरजेक पावोवंक तांची मोना उक्ती कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. संवसारी पयणार कश्ट, चलवणी, निराशा, ताळणी तेंते सवा येताना तुजेर आमचो बोवार्थ दवरूंक अशें आमचो जीव सासणीक जिणये खातीर सांबाळूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्यांची पिडा गूण कर म्हूण मागता आसतना आर्थीक रितीन, मानसीक रितीन कामां नासतना आसच्या, तशेंच सारकें शिकप नासता घरा आसच्या विद्यार्थींचेर तुजें बेसांव घाल. बेगीन ही पिडा न पयस जावंक, तशेंच
आमी सर्वांनी ह्या वेळार एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आमकां तुज्या कृपेन बोर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। ह्या बेसिलिकान फिल्गसगारांच्या भक्तिकांच्या तशें यात्रिकांच्या बरेपणा खातीर सोलोनसच्या सर अभिवृद्धीच्या कामाचेर आनी हाची जबाबदारी घेतिल्ल्या रेक्टर बापांचेर तुजी विस्नार बेसांवां घाल। अडकळी विणे सर कामां बऱ्यान पंथाक पावोवंक तुजो आदार आनी ससाय लाभय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। सान लोरेसाच्या ह्या बेसिलिकाक येवच्या सर भक्तिकांचेर यात्रिकांचेर आनी सर दानीचेर तुजें धराळ बेसांव घाल। हांगासर भेट दितेल्या सर्वांक आत्मीक आनी लौकीक बरेंपण लाभय आनी तांची तेसांवां सुफळ कर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। ही सर्व प्रार्थना तुका समर्पित हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात। आमेन। स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं। स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं। हुंडो आनी वायलान विदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता। आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशिता। स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं। स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं। बापा तुज्या पुतान आमच्या दारोकार आपणाकच भेटयलो कुर्साचेर मरून। जेजू सांगात आज आमकांच भेटयता ताच्या बलिदानांत वांटेली जाता। स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं। म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं। प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीत वंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना आपल्या रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमे वंश जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो। ह्या मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता। जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। आमची काळजां उबारुया। आमी ती सर्वेस्पराते उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। भय आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली। हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्तकायेक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बोळ संपूर्णायेन परजळता। देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता। पवित्र दरबारांत
स्मरला तुझ्या वैभवात, तुझ्या वैभवात. उजगी तुका जय, उजगी तुका जय, उजगी तुका जय. सर्वेच मोलाचे नावे येतात गात जय 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 जय. उजगी तुका जय, उजगी तुका जय, उजगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बुकसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडोकाता आनी एकासीतले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भुक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजेती सपती, भगेवन धर्मदुता, भगेवन लोरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभल्यान आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा निरोधक ससनाच्या जिवीत. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वस्तुने याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. भाग्यवंत लोरेसा, आमचे तुझी दिश्काल देवा कानन महिमा दिवन जियव तू भावोकर. भाग्यवंत लोरेसा, आमचे तुझी दिश्काल देवा कानन महिमा दिवन जियव तू भावोकर. उदर मोनन आमी सेवा करून संगी उचित करून देणी जियव सादी जिणी. भाग्यवंत लोरेसा, आमचे तुझी दिश्काल देवा कानन महिमा दिवन जियव तू भावोकर. San Loresac magne, ezete vol martira San Loresa, ternia praeres bavartakati, कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयक आमचे कालते मागणे, वरत्या पातयेने आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव भावार्थ तिर बरवसो, देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावं, निस्कळपण आमचे थंय परसड अशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशीं कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेश्रेन आनी कश्टान मरण आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशीं कर. अनभवार्थ्यांक आनी भवार्थांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचें राज्य संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडीयेंतण्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक सण शेकी भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जियोन भागी मरण मरोन सरकार तुजे संगता सासनाक देवाक गळसूंचे भाग आमकां समेस्तां फावो कर. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा मापसोत विनातीक क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थूया. हे सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंड आमी पालवयशी कर म्हण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पिडेस्तांचेर मागणे. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी बोप तुजे सरशी पावून दी. स्वामी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी सासाण देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान
तांकां मेळ्ळे म्हळी दोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. आमेन. बगेन कुसाचे कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.